जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी। आमची वारी आज पंढरपूर वचपा खातीर भायर सरता। हांव सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा दिता। दर वर्सा आमच्या नावेली गावातले सगळे ग्रामस्थ, सगळे युवक, पुराय परिसरातल्या सगळ्या विठ्ठल भक्तांक ह्या वारी घेवन वचपा खातीर खूप व्हडली तयारी करता आणि त्या निमित्तान तुमकां सगळ्या जाणांक वारीक व्हरूनय हाडटा। त्या खातीर हांव तांचेय बी खूप खूप अभिनंदन करता, कारण इनिशिएटीव घेवन व्हरप ही खूप व्हड गजाल आसा। गोंय सरकारच्या वतीन वारीक आमी अंदू आर्थीक मदत करपाची योजना ही जाहीर केली आणि त्या निमित्तान सगळ्या जाणांक आर्थिक मदत, जे जे लोक वारीक वता त्या सगळ्या जाणांक आर्थिक मदतूय जातली। आमी विचार करता की आमचो संकल्प आसा फुडल्या वर्साच्यान जे जे लोक वारीक वता तेच्या पंढरपुरात थंय रावपाची सोय जी आसा पळय न्ही, हे गोवा पंढरपूर भवन फुडल्या वर्सा पर्यंत बांदून संकल्प पुराय करपाचो। सगळ्या जाणांक अशाच पद्दतीची सोय थंयसर जावची हाच्या खातीर आमच्या गोंय सरकारचो प्रयत्न आसा। हांव चड न उलयता, कंटिन्युअसली 12-13 दीस पायी चालत वचपी वारीक आमी जाका म्हणटा की कदाचित लोकांक थंयसर पंढरपुराक विठ्ठलाची मुर्ती दिसता, पण विठ्ठलाच्या मुर्तीत विठ्ठल जर कोणाक दिसता आसत तर तो पायी वचपी सगळ्या आमच्या वारकऱ्यांक दिसता। हे म्हणटा आसतना म्हाका खूप बरें दिसता। हांव इतकेंच सांगता आणि तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदा ह्या वारीच्यो खूप खूप शुभेच्छा दिता।